सोमार 20 नोव्हेंबर. मुखेल ओळ. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. नियालाक आदार. आज दर दिसा पत्रांचेर लोक आपआपले होक सांबाळूंक जावं ते जमनीचे, शेता भाटांचे, शिकपाचे व धर्माचे पर्यंत रस्त्याचेर आवाज उठयतात. इतलेंच न्हय, मरोंक पर्यंत तयार आसात. तें आमकां वाचूंक मेळटा. भावार्थ आमकां एक देणी. जेजूची सोडवण फावो जावंक आयच्या पयल्या वाचपांत जायते जुदेव लोकांनी देवाचेर आपलो भावार्थ सोडून कुड्ड्या देवा फाटल्यान गेले. थोडे जुदेव लोक आपलो थीर भावार्थ देवाचेर दवरून जियेले. कुड्ड्या देवाची पुजा करचे बदले पिडापीड आनी मोरूंक पर्यंत तयार जाले. स्तोत्रान भावार्थ आनी समूर्त मोडून जियेतल्यांक देवाची सोडवण ना म्हूण परगट करतात. शुभ वर्तमानान कुड्ड्या मनशांचो जेजूचेर आसलोलो खोल भावार्थ ताका जेजूक उलो करूंक बळ दिता. ताच्या भावार्थाक लागून जेजू ताका नव्यान नदर दिता. न्हयच कुडीची बगर आत्म्याची. ह्याच पासत तो देवाची तुस्त करीत जेजू फाटल्यान वेता. आमकांय जेजून आत्म्याची आनी कुडीची नदर फावो केल्या. दर दिसा आमी देवाची तुस्त करूंक आधुनीक काळांत आमचो भावार्थ जियोंक आमकां व्हड आव्हान आसा. भावार्था पासत आमकां भायरायतली, धुमाळो आनी पिडापीड पर्यंत दितली. पूण जेजूची सोडवण आमकां फावो जातली जाल्यार आमी आमचो जीव रिस्कार घालून मरूंक पर्यंत तयार आसूंक गरज. म्हजो थाराव. दर दिसा म्हजो भावार्थ बऱ्या कोरण्यांनी जियोन जेजूची सोडवण मेळोवंक वावुरतलो.